मडगांव बॉम्बस्फोट केशीचो 31 डिसेंबराक निकाल लागतलो। शुक्रारा सुनावणी जाल्या उपरांत म्हापशेचे एनआयए कोर्टान निकाल राखून दवरलो। 4 वर्सां फाटीं दिवाळेच्या आदल्या राती जाल्ल्या ह्या स्फोटात 2 जाणांक मरण आयिल्ले। केशीत वट्ट 11 आरोपी आसात। तातूंतले 2 स्फोटा वेळारच सोंपिल्ले। 6 जाण एनआयएच्या ताब्यांत आसात जाल्यार 3 जाण अजूनय फरारी आसात। एनआयएन सगळ्यांक आरोपी थारावचे म्हण मागला। 2009तल्या मडगांव स्फोट प्रकरणाची ट्रायल 4 वर्सां उपरांत सोंपली। ह्या केशीचो आर्ग्युमेंट सोंपला आणि म्हापशाच्या खासा एनआयए कोर्टान निकाल 31 डिसेंबर मेरेन राखून दवरला। 16 ऑक्टोबर 2009त मडगांवच्या ग्रेस चर्ची लागसर एका स्कूटरीत दिवाळेच्या आदले राती नरकासूर स्पर्धा चलतना हो स्फोट जाल्लो। हे स्फोटान 2 मरण आयिल्ले। The bomb blast case, which was filed by NIA in the court of the special judge at Hafsa, was fixed today for the judgment. However, the judgment was not ready. The honorable judge has postponed the judgment on 31st December at 10:30 AM. Accordingly, the judgment will be pronounced on that day. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। श्रीराम सेनेक गोंयांत येवंक दिवची न्ही म्हूण प्रदेश युवा काँग्रेसीन आवाज काडपाक सुरवात केल्या। प्रदेश युवा अध्यक्ष वालांकाच्या फुडारपणा खाला युवा काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा सांजे सचिवालयांत वचून मुखेल सचिवाक निवेदन दिले। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मेळपाचो तांचो बेत आशिल्लो। काँग्रेसीन राम सेनेक गोंयांत येवंक बंदी घाल्ली। ह्याच सरकारान बंदी लागू करची म्हूण युवा काँग्रेस मागता। गोंयांत राम सेनेची शाखा सुरू करपाची घोशणा कांय दिसां फाटीं सेनेच्या फुडाऱ्यांनी केल्ली। There is no law and order in Goa at all. The crime rate has increased to what level everybody knows. We are all scared. Even MLA of the running government can be hit. आमगे आनी कितें So हे सगळ्यांक चिंतपाक जाय जेन्ना एक तुगे रनिंग MLA इतू मार घाता आनी कोण म्हूण कोणाक खबर ना जाल्यार वेर इज लॉ एंड ऑर्डर? वेर इज लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट? एंड नो एक्शन. कितें जावं आमी सगळे मनीस कांय घेयनासता येताय कांय घेयनासता वयताय बट सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी एंड गोवा इज नोन फॉर सेफ्टी. सो आय थिंक दिस इज समथिंग विच द गव्हर्मेंट हॅज टू कंप्लिटली लुक इनटू. गोंयांत सुमार 1300 पेन्शन केशी पेंडींग आसात। तातूंतल्यो अर्द्या परस चड सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून अशें मुख्यमंत्री पर्रीकार स्वता सांगता। सरकार लोकां खातीर येवजण्यो करता पूण लोक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी हातभार लायले शिवाय गजाली फुडें वचपाक शकनात अशेंय ताणें उलोवन दाखयलें। पणजे स्वामी विवेकानंद रुग्ण सेवा केंद्राचें उक्तावण करतना तो उलयतालो। गरजू दुयेंतीं खातीर पणजे स्वामी विवेकानंद रुग्ण सेवा केंद्र सुरू केला। केंद्राच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयतालो। सरकारी अधिकारी सारकी कामां करिनात, ताका लागून शेकड्यांनी पेन्शन केशी सरकार कडेन पडून उरल्यात। गव्हर्नमेंट सर्वंट जातकच काही लोक अत्यंत निरस किंवा चौथो कशें वागतात आनी स्वताकूय वागतात। म्हणजे आमच्या म्हज्या 13 पयर हांवें रिव्यू घेतलो 1300 पेन्शन केसी पेंडींग आहा। तातूंत अर्ध्या पेक्षा चड ह्यो पेन्शन कित्याक पेंडींग आसा तर जो कोण पेन्शनाचे डॉक्युमेंट धाडटा पळय तो आनी ताका पेन्शन धाडपाक जाय तो दिसतो तेन्ना तो बरोबर तरी एक कागद भितर तितून भायर काडटा। डॉक्युमेंट आसता पळय भितरले एक कागद काडले ते भायर काडले की हांगा ते चॅक करता जाल्यार एक कागद मिसींग आहा पेन्शन उरले परत अशा प्रकारचे प्रकार केवळ वैयक्तीक हाज्या पटी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे सुद्धा स्वताचे। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।